प्रदान करतले अशें तांणी सांगलें। संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू जाला, पूण विरोधकांनी सुरू केल्ल्या बोवाळाक लागून खंयच्याच परिस्थितीत कामकाज मुखार वचना। फाटले 2 दीस विरोधी पक्षांनी बरोच बोवाळ घातिल्ल्यान काम उदकांत व्हांवन गेला। आयज लेगीत विरोधी पक्षांनी केल्ल्या बोवाळाक लागून लोकसभेचे कामकाज स्थगीत करचे पडले। संसदेचे हे सभाघर चर्चे खातीर आसा, घोषणाबाजी करपा खातीर न्हय, तेन्ना संसदेतल्या वांगड्यांनी आपले वागणे सारखे दवरचे अशें लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी संसद वांगड्याकडेन मागलें। सड़कों का आचरण विहार आप संसद में कर रहे हैं, ये देश देख रहा है। आप जिस राजनीतिक दल के लोग हैं, मैं उन नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि देश आपके सदस्यों के आचरण विहार को देख रहा है, उनकी कार्य पद्धति, उनके व्यवहार को देख रहा है। मैं पुनः कहना चाहता हूं, सदन में तख्तियां लेकर आने वालों पर मुझे निर्णायक कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप जाइए, सदन में बैठिए, मुद्दों पर चर्चा करिए। प्रश्नकाल पर हर मुद्दों पर, हर विषय पर नियम प्रक्रियाओं के तहत आपको चर्चा और संवाद करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। ह्या बोवाळा मजगती युवा व्यवहार आणि खेळा मंत्री मनसुख मांडविया हांणी नॅशनल स्पोर्ट्स गव्हर्नन्स बिल 2025 आणि नॅशनल अँटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल 2025 लोकसभे मुखार दवरले। नॅशनल स्पोर्ट्स गव्हर्नन्स बिलाचो उद्देश खेळाक बळगे दिवप आणि खेळा कडेन संबंधित कागाळी आणि वाद सुटावे करपा खातीर प्रभावी प्रणाली स्थापीत करप असो आसा। डोपिंग विरोधी कायदे आनी खर करपा खातीर आनी आंतरराष्ट्रीय मळाचेर आशिल्ल्या मानका प्रमाण कारवाय करपा खातीर नॅशनल अँटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल 2025 लोकसभे मुखार मांडला। विरोधकांनी घातिल्ल्या बोवाळाक लागून दनपारां 2 वरां मेरेन लोकसभेचे कामकाज स्थगीत केल्लें। राज्यसभेचे कामकाज सुरू जातकच विरोधी पक्षाच्या वांगड्यांनी SIR मुद्द्याचेर बोवाळ घालपाक सुरू केले। नेम 2066 प्रमाण विरोधी पक्षान 25 कार्यस्थगन प्रस्ताव हाडपाची मागणी केली, जी सभापतींनी भायर मारली। राज्यसभेचे कामकाज लेगीत दनपारां 2 वरां मेरेन थांबयलें। विरोधी पक्षाचे काम संसदेत लोकहितांची कामां आडोवन दवरपाक इतलेच उरलां असो आरोप केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंग हांणी केलो। ये दादागिरी है, दादागिरी के सिवा और कुछ नहीं है। जहां तक SIR का है, बिहार में भी कल गुंडागर्दी हुआ विधानसभा के अंदर, यहां भी ये अराजकता फैला रहे हैं, आने वाले सांसदों को रोक रहे हैं, उनके द्वार पे खड़े हैं। क्या मैं पूछना चाहता हूं कि सारे चीज जब सामने में है, मृतक के बदले कोई मृतक तो अब वोट डालने आएंगे नहीं, तो उसमें क्या आपत्ति है? क्या जो बाहर शिफ्ट हो गए हैं उनमें क्या आपत्ति है? क्या जो भारत के नागरिक नहीं हैं उनको वोट डालने दिया जाए? ये जानबूझ करके भ्रम और अराजकता फैलाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। विरोधी पक्षाचे वागणे लोकशायेक लजोवपासारखे आसा असो आरोप शेतकी मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी केलो। विरोधी पक्ष आता फक्त संसदेत बोवाळ घालपा खातीर आनी मस्ती करपा खातीर येता अशें तांणी मुखार सांगलें। लोकतंत्र को हंगामा और हुड़दंग तंत्र में बदल दिया है। इंडिया ब्लॉक हुल्लड़ ब्लॉक बन गया है। लोकतंत्र को शोर तंत्र में बदल रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं। बाहर आते तो कहते चर्चा करो और अंदर चर्चा से भाग रहे हैं। कल 20 में से 11 सवाल किसानों के थे, गरीबों के थे, गांव के थे, प्राकृतिक आपदा पर सवाल था। और सवाल का जब हम उत्तर देते हैं तो केवल विपक्ष को नहीं देते, देश को देते हैं, देश की जनता को देते हैं। मैं हाथ जोड़ता रहा कि चर्चा हो जाने दो, और वो हंगामा करते रहे। मैं देश के किसानों और गरीबों से अपील करता हूं कि एक बार टीवी खोले और विपक्ष का ये चरित्र देखे। राज्यात रेंट कार योजने खाला नवीन परवाने दिवप बंद केला अशी स्पष्ट माहिती मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत दिली। परवाने दिवपा खातीर कोणे पयशे घेतल्यार आपल्या कडेन कागाळ करची अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें। फातोड्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी 0 वरांत ह्या विशयाचेर सरकाराचें लक्ष वेधलें।
येरादारी मंत्री मोविन गुदिनो हांणी सुरवेक जाप दिली, पूण उपप्रश्न सुरूच आशिल्ल्यान मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी हस्तक्षेप करून अदीक फोडणीशी केली. मेन खरें म्हणजे रेंट कार जेन्ना बंद करूंक लायली ताज्या उपरांत हांवें जेन्ना इन्क्वायरी करून म्हाका कळ्ळें तेन्ना ही फ्रँचायझी तोय प्रकार हांवें बंद करूंक लायलो आनी आतां कंप्लिटली आमी रेंट कार हो प्रकार पूर्ण बंद केला. रेंट कार जवळपास हे कितें करतात त्यांच्या कडेन स्वताच्यो पार्किंग ना, ह्यो पब्लीक रोडाचेर पार्किंग करतात आनी वयल्यान जाल्यार रेंट काराचे जे आपल्यो प्रायव्हेट कारूय दिवपाक लागलेल्यो आसा. 250 जाणांच्यो कार पुलिसांनी सीज केल्यो, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा कडेन दिल्या, तांची लायसनां सुद्दां कॅन्सल कर म्हणून. कारण अशा पद्दतीन तांच्यांनी म्हणजे इल्लिगल बिझनेस चलोवप, हितून करून जीएसटी बुडयता ते आनी सरकाराक रेव्हेन्यू ह्या लोकांचे कितें तोय बी बुडयतात. जर कोणी अशा पद्दतीन तो सांगता त्या प्रमाणे जर कोणी पैसे दिल्ले आसत आपल्याक ती लायसन बीन दी म्हणून तांच्यांनी कंप्लेनी दिवच्यो. हांव इन्क्वायरी करपाक लायता आनी तांचे पैसे कोणी कितें घेतला पळय ताची डिटेलान इन्क्वायरी करता. तात्पुरतो दर्जो प्राप्त जाल्ल्या नगरपालिका कामगारांक सगळे तरेचे लाव आनी सुविधा मेळटात. 20 वर्सां परस चड काम केल्ल्यांचो पगार दुप्पटीन वाडटलो अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली. पणजे, वास्को, पेडणे आनी म्हापशेच्या दिसावड्यार काम करपी नगरपालिका कामगारांनी मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांची भेट घेवन तांच्या पगारांत वाड आनी हेर सवलती मेळोवन दिल्ले खातीर तांचे उपकार मानले. म्युनिसिपालिटी वर्कर्स जे आहा पळय मरे काडलेल्या सर्कुलान आनी मातसो बदलूय केला आमी. कारण म्हणजे कितें जाल्लें तांकां पे स्केल जो आहा पळय म्युनिसिपालिटी दिता आनी आमी दिता तांकां. ताची पे स्केल ती 21 क्रॉस जाताली. तांची आतां पे स्केल ती मातशी वाडोवन ती 29 पर्यंत व्हरप. जेणे कोणी एक्चुली 10 वर्सां जाल्यार ती पे स्केल क्रॉस जाताली म्हणून तो बदल केला आनी सगळ्या म्युनिसिपालिटी वर्करांक ताजो बेनिफीट मेळटलो. विशेश करून ते लोक जे आमचे क्लिनिनेस ड्रायव मेंटेन करपाचे म्हणजे इन शॉर्ट स्वच्छ भारत स्वच्छ गोंय खरें काम जे आहा पळय ते म्युनिसिपालिटीचे वर्कर करताले. त्या खातीर तांकां 7 वर्सां पासून जितक्या लोकांनी चड काम केलां तांकां ही स्केल म्हणजे ऑलमोस्ट आतां तेची 20 वर्सां जाता पळय ताका एक्झिस्टींग स्केलीच्या डबल स्केल मेळटली. म्हणजे ती बेनिफीट हो तांकां सगळ्या जाणांक मेळटलो. मॅटर्निटी लीव पासून 6 म्हयने मॅटर्निटी लीव जी आहा पळय ही तांकां बेनिफीट करतलो. खूब मोठ्या प्रमाणे मेडिकल लीवचो 30 दिसाचो फायदो जाता तांकां. ह्यो गजाली तांकां पयलीं केन्नाच मेळूं नासलो. टेम्पररी स्टेटस दिता आसतना ह्यो सगळ्यो गजाली बेनिफीट दिवपाचे पळय तितके बेनिफीट तांकां दिल्या. हिंटरलँड पर्यटना खातीर फावो ती साधन सुविधा तयार करपाचे दिकेन सरकार वावुरता अशी माहिती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिली. दर्जेदार राबित्याची व्यवस्था करून हिंटरलँड पर्यटनाक अदीक चालना दिवपाच्या दिकेन यत्न चालू आसात अशें पर्यटन मंत्र्यांनी खबराकारां कडेन उलयतना सांगलें. हिंटरलँड टुरिझम सध्या आमी इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर भर घाल्लो आसा. होमस्टे जशी आमी फुडें घातल्या वी आर ट्रायंग टू एन्श्युअर दॅट सुसेगाद करपाक न्हू. होमस्टे आमी एज फार एज हिंटरलँड इज कन्सर्न एडवेंचर वेलनेस ताजेर भर घाला. आमकां तो एकोमोडेशना खातीर वी वील नीड टू प्रिपेर अवरसेल्फ आनी वी आर इन द प्रोसेस ऑफ टॉकिंग सो दॅट वी गेट सम इन्वेस्टमेंट इन द हिंटरलँड which allows good accommodation for the good people who want to come and explore Hinterland staying there. जसो सांग्यार एक प्रॉपर्टी आसा पोस्टकार्डाची तशी प्रॉपर्टीज थोड्यो गोंयांत जाय पडटल्यो which will allow to boost high end tourism in the Hinterland. आनी इतल्यान हे आयच्या खबरापत्र हांगा सोंपता. परतून मेळुया सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार. नेहा खेळूंक ना सिडी ते काढ तुमची जाले गो जाले चला तर करा सुरुवात.